शेतकार सुमार 180 सुमार आहे. हय वयताले म्हळ्यार हांव सुद्दां मुद्दाम बी वयतालो. मागीर आतां कितें जालां, आतां हेचो पयलीं हो लोक चिकोल काडटालो गाण्याक लागीं शेताची आतां तें काडपाक बंद केलां आनी हें शेत आनी हें चाड म्हणटा हेका रिवर आसा हें सगळें एक जालां. सो रोव मारलेलें हें सगळें वयता. तेका लागून आमी आतां डिसेल्टींग करताय. किती वर्सां जालीं रोयनासतना आहा तुमी? 3-4 वर्सां जातलीं. 3-4 वर्स आनी आतां हेजे मुखार वयतले आतां हय तेका लागून म्हणजे खूप हें कोत्ताय आमी म्हणजे प्रयत्न कोत्ताय आतां. आमचो MLA आहा तेगे हेल्प घेवपाक खातीर आमी करपाक ताणें आमकां भरपूर हेल्प केला सँक्शन्स घेवपाक. हांव चेअरमॅन हे एसोसिएशनाचो. ताणें आमकां भरपूर हेल्प केला हें परमिशन्स हाडपाक. आनीक आतां आमी तेजे मुखार तेगे हेल्प घेवन आतां आमी सगळीं फॉर्म 1 and 14 सगळीं शेतकारांक एकठांय केल्ले आसा. ती आमी फॉर्म 1 and 14 ते कडेन दितले आनी हे सगळे कोसून घेतले आमी. कोसून दितलो आमकां. हे कोसून दिले उपरांत आमी ती कुरंगूट म्हणटाय ती वेरायटी पळय आमची स्पेशल वेरायटी आसा न्हू तें बी घेवन आमी शेतकारांक दितले. ते माननाय जाल्यार आमतोरी मारतले. ओके. आनी हो जो आमगे एक स्ट्रेंथनींग ऑफ दीस 3-3.5 किलोमिटर सँक्शन आमकां सरान हाडून दिलो आहा. तेका लागून आमी तेजे उपकारी ताणें आमकां भरपूर हेल्प केला आनी इन फ्युचर आमकां तो हेल्प करतलो कोसून दिवपाक ही आशा बाळगता. पळय सद्याक खाऱ्या उदका एटॅक आसलो तेका आनी दुसरें आज कितें जालां ती फॅसिलिटी दिले बगर रोयनाय. तें उदो हजदां तूं उदो हाडून उरतालें लॉट ऑफ इश्यूज. सो इट इज नॉट कमिटीन भरपूर काम केलां. बरें खासा जालें हांवें तें सारको बांदून दिला आतां. मोर दॅन 12 crores काम जालां हांगा. बट आतां आमगे काम कितें जावपाचें शेत रोवपाक कितें करपाचें तें कोत्ताय आतां. डिसिल्टींग केलें काय ना उदो हाडून उरपाना. MPSS मशीन हाडला. इट इज हेल्पींग द एक्सकवेशन. आनी आतां हेच फाटल्यान तें कितें रोया कितें करया तें उलोवपा आहा. बट मुगे टोटल हेल्प आहा तांकां. कितले त्रास पडो वी वील टेक इट अप. शेतकारान कॉपरेट जाल्यार पुरो आमकां. इतलें आमकां आनी कांय नाका. शेतकारांक 1 रुपया नाका. शेतकारांक भात नाका आमकां. शेतकारांक कांय नाका. आमकां जाय फकत तें शेत ग्रीन उरलें चोय काय बरें दिसता तें. हाव नायस इट वील लूक दीस प्लेस. इट लूक वंडरफूल. इट्स सारकें इट्स हें कितें प्लेजर फॉर द आयज. इट इज मेडिसीन फॉर द आयज. सो वी वील सी दॅट इट इज डन. कमिटी बरें म्हाका जीव हायलो काबा केलो पूण काम जालें. आतां फुडलें काम करपाचें कमिटी आनी लोकांक आहा तें आमी नेक्स्ट मिटींग घेवन शेतकारांक मिटींग घेवन आमी हें करतले. हे डिसिल्टींग करता ते अंडर गव्हर्मेंट? नो ना दीस इज कमिटी मनी. दीस इज कमिटी मनी. कमिटी कडेन पयशे आहाय प्रॉब्लेम ना. जाल्यार WRDचे करपा जातालें पूण आपणागे इलेक्शन आपणा पोण इलेक्शन पयशे मोड बगर तेका हें येना वॅल्यू येना. सो दे वॉन्टेड परमिशन फ्रॉम द मामलादार वॉज नॉट गिवन देम परमिशन. आय टोल्ड मामलादार गिव देम द परमिशन आनी कोंतान तांकां हें कर. कोंतान तांकां हें कर कितें तें कोंतान हें कर तेंगे काम कर. सो नाव दॅट वर्क इज डन. वी वील गो टू द नेक्स्ट.